कोरगाव पंचायतीन आसात। आयज फायनली कोरगाव पंचायतीचे सरपंच हे जे आसा नीता नितीन नरसे हांची बिनविरोध निवड जाल्लेले आसात। एकंदर जर पळयले जाल्यार गेल्या 2 डेट तारीखाचेर तारीख मेळ्ळे पण खंय तरी ते तारीख तांकां मेळोंक नासले, डेट मेळोंक नासले। पण आयज फायनली खंय तरी ही पंचायत हांगा आयज घडयले आणि पंचायतीचे इलेक्शन जे आसा आयज जाल्लेले आसा आणि ह्या पंचायतीचो जो सरपंच पदाचेर आयज नीता नितीन नरसे हे जाल्लेले आसात। वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येयला आणि आयज माझ्या मेंबरांनी अनअपोज निवडून हाडलेला आणि हे म्हाका सरपंच पदाचे खुर्चेचो मान दिल्लो आसा। मी वॉर्ड नंबर 6 आणि सगळे कोरगाव ग्रामस्थांक देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा। असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो। जी कामां जी पेंडिंग आसा ही सगळी फॉलोअप घेवन ज्या डिपार्टमेंटान हा ती फुडें मार्गान लायतली। प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा आणि आमची सरपंच आसा ती नीता नरसे ती सुद्धा नारी आसा। म्हणून ही आमी गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा। बाकीच्या पंचायती रिजर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचे न्हय, रिजर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय। जसे की आमच्या मित्रांनी सांगितले आयची नारी खंय सकयल आणि खर भरगटलेली ना, ती भरपूर हुशार आसा, प्लेन चलयता आणि जाय थंय राजकारणात ती फुडें आसा आणि जाय थंय सगळे विद्यमान आसा आणि बरे ते कामां करता आयच्या काळात। विकास हो जावंक जाय। पेडण्या तालुक्याचो विकास हो मेन आसा। सारखे हलत रावतले, सारखे हलयले म्हणून कितें व्हडलेशें जावंक ना। आयज पळया 2 म्हयने जाले तरी पंचायत कोरगांवची घडलेली आसा आणि हे पॅनल हा नरेश कोरगांवकाराचे पॅनल आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली हे चाललेले आसा कळ्ळें। आणि आमकां सीएमान हे केल्ले आसा की तुमी चला फुडें, फूल सपोर्ट आसतलो आमचो म्हणून। आणि हे लोकल आमचे गांवची जनता आहा पळय तेंचे पॅनल आसा, तेंच्या उपकारा खातीर आमी निवडून येयल्ले आसा आणि तेंचे बऱ्या कामां जातली। तेंचो जो ओपोज आसतलो गांवचो ते आमी हे करचे ना, जे सत्य आसा आमी वयतले, खंयच करप हे जावचें ना, इतके गॅरंटी घेता हांव। कितें सांग, हे जे आसात सगळे आमी एका मुठीन रोवल्ले आसा आणि सगळे त्रास हो जाल्लो आमकां, सगळ्यांक त्रास जाला, 5 जाणांक खूब त्रास जाल्लो आसा आणि त्या ते आतां सोडून घालया। पण आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान उतर दिल्ले आसा की तुमी घडया पंचायत आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून। आणि ही बीजेपीची पंचायत आसा, आमी पयलींच्यानच बीजेपीचे मेंबर आसा। आतांच न्हू, जेन्ना प्रवीण आर्लेकर सुवार रावल्लो पळय तेन्ना आमी जिखून हाडलेले आसा। कोरगांवसून नरेश कोरगांवकर म्हणून वावरलेलो आसा सगळ्यांक हे करपा खातीर। वयल्यान तेन्ना डेप्युटी सीएम आसलो तेका म्हणजे ते तिकीट मेळूंक ना सोडून घाला, पण तरी जाण आमी सगळ्यांक टप घेवन निवडून हाडले आसा आणि तेणी आमकां उतार दिल्ले तुमकां खंय पावता ते पळया म्हणून।